एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चॅनल. कशे आसा तुम्ही? तो आयज आसा सॅटरडे. लास्ट व्लॉग केल्लो हांवें 31st व्लॉग तो लास्ट केल्लो हांवें. 1 तारखेक 2 तारखेक 3 तारखेक 3 दीस हांवें व्लॉग करूंक ना. जालें की थंडी जाल्लें म्हाका, म्हणजे उलयतना बी न्ही म्हाका अशें खोकली मारतालें आनी अशें कफ बीन येतालें, थंडी जाल्लेलें. म्हटलें कशें व्लॉग करूं, कित्याक म्हाका न्ही उलयता आनी खोकली मारतालें. ताका लागून हांवें 3 दीस न्ही कांय अशें व्लॉग करूंक ना. अशें म्हटलें रेस्ट घेवया. रेस्ट खंय, रितीकोचे स्टडीज आनी ताका खूब दिल्लेले प्रोजेक्ट सांगलेले न्ही. तांकां न्ही क्रिसमस हॉलिडेक न्ही खूब अशें दिल्लेले प्रोजेक्ट. हार्डली म्हाका दिसता हांवें 1-2च केल्लेले. तो बसात नालो करपाक प्रोजेक्ट बीन, कित्याक म्हाजी भयणीची भुरगीं बी आसलेलीं न्ही, जाल्यार खेळटालो. सो खूब अशें हा प्रोजेक्ट 2-3 हांवें करून घेतले. सो आनीक थोडे उरला, कित्याक 6 तारखेक म्हणजे मंडे न्ही ते सबमीट करूंक जाय. सो खूब आहा न्ही ते, आनी एग्जामूय येयला 10 तारखेक. तेय घे हें घे म्हणून म्हटलें मातशें गॅप घेवया म्हटलें. सो हांवें 3 दीस न्ही कांयच व्लॉग करूना. आयज आसा सॅटरडे 4th. सो आयज हांव न्ही व्लॉग करता. आनी भयण बीन न्ही 1 तारखेक वचपाचें आसलेलें. सो मागीर ती 2 तारखेक गेली. 2 तारखेक न्ही सकाळचे 7च्या बसीन गेल्ले भयण. सो मागीर फर्स्ट 1 तारखेक अशें काय अशें सेलिब्रेशन काय करूना आमी. जस्ट तांकां न्ही एक पिझ्झा ऑर्डर केले डॉमिनोजच्यान. पिझ्झा ऑर्डर केले, अशेंच पिझ्झा खाल्ले आनी हांवें काय अशें व्लॉग बीन करूना. 3 दीस मातशें गॅप घेतले हांवें. आसूं म्हटलें मागीर करया म्हटलें, म्हणजे थंडी हें कमी जावं न्ही म्हटलें. पण मेडिसीन बी काय घेवंक ना हांवें. अशेंच तें मातशें कमी जाला. म्हणजे मातशें रातचें न्हिदतानाच न्ही मातशें खोकली मारता, इतलेंच आनी कांय ना. डे टायम न्ही बरें आसता, जेन्ना न्हिदूंक वयता पळय तेन्नाच तें मातशें खोकली मारता आनी थंडी वयता. आनी अशें न्ही थंडी बीन वयतालें, तें एक बरें आसा. स्टीम घेतालें आनी रावतालें हांव, अशें कमी आहा. ओके. सो आयज न्ही आमकां एक वेडींग आसा वास्को. सो वयतले आमी. शिव ना आयज, ताका इव्हेंट आसा. आनी इव्हेंट न्ही लेट सोंपतलें. म्हाका दिसता 8 काय 9 अशें सोंपतलें तें. सो इव्हेंट न्ही लेट अशें 8 बी सोंपतलें. तो हांव पावलो गाडी बूक कर आनी वचा हांव पावलो. सो वयतले आमी आयज एक 7 o'clock अशें वयतली. ओके. सो आयज जेवणाक काय अशें स्पेशल ना, कित्याक शिव येना तो जेवण थंय आसा खंय. सो आतां न्ही हांव भाजी करता, एक फ्लावरची भाजी आनी चपाती करतलें. ओके. सिंपल दाळ मम्मीन करून दवरला, तरी तुका दाळ जायत. सो थोडेशें चपाती करया म्हटलें की 1 टायम जेवण रातचें काय उरची ना आमी. सो तुमकां ते भाजी न्ही हांव शेअर करता, खूब इजी आसा. ओके. सो चपाती वांगडा आनी भुरग्यांक टिफिना वांगडा तुमी हें दिवं शकता, कित्याक हें खूब ड्राय आसा भाजी. ओके. सो आनी कांय ना, जाल्यार या किचनान. आनी वेडिंगेक वचपा लागून न्ही हांवें ते मॉलान गेल्ली न्ही आमी ड्रेस घेवपाक. म्हाका ते ड्रेस मेळूंकूच ना, जुडियोसान मेळोंक ना, मॅक्सान मेळोंक ना. मागीर नेक्स्ट डे न्ही आमी हांगा गेल्ली खंय ते मुस्तफा पणजी. थंयसर बरें कलेक्शन आसा, म्हणजे लग्नाक घालपाक येता लोक घालता पळय तशें. सो घेतला हांवें. मागीर तुमकां डायरेक्ट सांजचें दाखयता हांव घालून. ओके. सो 2 घेतला, की 2 वेडिंग आसा आमकां. फाल्यां आयज एक आसा आनी मंडे एक वेडिंग आसा. सो ते वचूंकूच जाय आमकां. ओके. सो या आमी किचनान. तुमकां ते भाजी हांव शेअर करता. ओके. खूब इजी. भुरग्यांक तुमी टिफिनाक करून दिवं शकता आनी मम्मीक तुमकां मेळयता. काय मम्मी चपातीचें पीठ कालयता. हाय मम्मी हांगा चपातीचें पीठ कालयता. आनी तुमकां सांगता हांव फ्लावर भाजी करपाक कितें कितें जाय तें. सो हें पळयात फ्लावर, आनी चड मोठे मोठे पीस करनाकात, कळ्ळें. इतले बारीक बारीक पीस करात. हें आजून काय हांवें बरें वॉश बीन करूंक ना. तुमकां सांगता हांव, जेन्ना तुमी फ्लावरची कितेंय रेसिपी करता न्ही, एका कशें वॉश करप तें तुमकां दाखयता आयज हांव. ओके. आनी हांगासर न्ही 2 कांदे, जेन्ना आमी हें भाजी करतली पळय कांदे मातशे चड घालात. 2 कांदे घेतला हांवें. लसूण घेतला 1 धाकटो चमचो. कढीपत्ता 2 टोमॅटो घेतला आनी ग्रीन चिली. मसालो बी लागतले आमकां, काय ना, चिली पावडर, हल्दी पावडर आनी गरम मसाला, इतलोच. ओके. सो पयलीं न्ही आमी हे भाजी न्ही म्हणजे फ्लावर आहा पळय बरें एका क्लीन करून घेवया, बरें एका बॉयल करून घेवया. जेन्ना आमी ताका बॉयल करतले पळय थोडेशें मीठ आनी हळद घालपाचें आनी ताका मातशें बॉयल करपाचें. तातूंत कितें जाता बरें, भाजी आहा पळय म्हणजे फ्लावरची भाजी आहा पळय हें बरें क्लीन जाता. डायरेक्टली केन्ना ताका अशें तुमी यूज करनाकात, कळ्ळें. दाखयता तुमकां. चला. सो हांगासर पळयात हांवें कडायेन न्ही उदक घातला. हो पेलो आहा पळय, हो पेलो हांवें 2.5 पेलो उदक घातला हांवें. आतां तातूंत घालता हांव मीठ. सो आतां हांव घालता मीठ, एक धाकटो चमचो मीठ घालता. सो आतां घालता हांव एक 1/4 टीस्पून हळदीचो पिठो. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो आतां आमी घालया फ्लावर. सो बरें एका मिक्स करून घेयात. आनी आतां आमकां फ्लावर न्ही हेजें उदक आहा पळय एका एक 3 ते 4 मिनटांनी आमकां हें बरें म्हणजे बॉयल करून घेवंक जाय. म्हणजे ताका उदकां मातशें बॉयल येतलें, फक्त एक 3-4 मिनटां.
फ्लेम मातशें हाय दवरात आनी 3-4 मिनटां ताका आमी बॉयल करून घेवया. जेन्ना तुमी फ्लावराची कसलीय रेसिपी करता न्ही अशेंच ताका वॉश म्हणजे अशेंच ताका क्लीन करून घेयात. मिठान उदकान मीठ आनी हळद घालात, मागीर फ्लावर घालात आनी जस्ट एक 3-4 मिनटां ताका न्ही शिजोवन घेयात. हितून कितें जाता खबर आहा, फ्लावर भितर जे कितें आसता पळय सगळें बरें क्लीन जाता हें फ्लावर. बेश्टें तुमी उदकान ताका वॉश केलें न्ही तें क्लीन जावचें ना. ओके, सो हेका न्ही हांव 3-4 मिनटांनी बरें बॉयल करून घेता. सो जेन्ना तुमी न्ही फॉर एग्जाम्पल इफ तुमी हेजे फ्लावरची भजी बीन करता न्ही तेन्ना हळद करपाचें. फ्लावर न्ही मातशे मोठे मोठे कट करात, मागीर ताका अशें उदकान न्ही मीठ आनी हळद घालून ताका मातशें बॉयल करात. ताका न्ही मातशें बॉयल येयलें की न्ही बंद करपाचें. हांव चड ताका ओवर कूक करनाकात, कित्याक मागीर आमी कितें भाजी बी करतले न्ही तेन्ना तें बरें शिजतलें. सो हेका न्ही आतां मातशें बॉयल येवपाक लागला. तो फ्लावर केन्ना तुमी हाडटा तेन्ना हळद ताका क्लीन करात आनी ह्योच मेथड क्लीन करपाक. कित्याक भितर भितर कितें आसता तें आमकां खबर उरना न्ही आनी बेश्टें आमी उदकान वॉश करता पण तितून काय तें क्लीन जायना. ओके, सो दाखयता तुमकां तो हें न्ही मातशें ताका बॉयल येयल्लें आसा आनी 3-4 मिनटां जाल्लीं आसा दाखयता तुमकां. सो हें पळयात अशें उदकाक न्ही बरें बॉयल येयल्लें आसा पुरो. गॅस बंद करता हांव. सो हें उदक काडून घेता आनी तेज्या वर न्ही मातशें थंड उदकान ताका वॉश करून घेवया. सो हें पळयात ताका न्ही थंड उदकान न्ही हांवें 1-2 वेळा वॉश केला. ओके, सो आतां आमी करया हेजी भाजी. सो कढाई दवरला हांवें. आतां तातूंत घालता 1-2 व्हडलो चमचो तेल. सो आतां घालता हांव 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड सांसवां. जिरें घालता 1/2 टीस्पून. 4 टीस्पून हिंग घालता. सो आतां घालता कढीपत्ता आनी आतां घालता बारीक चॉप केलेले लसूण. सो लसूण न्ही मातशें आमकां फ्राय करून घेवंक जाय. मातशें ताका न्ही एक ब्रावन कलर येता न्ही एका फ्राय करून घेता. सो आतां घालता हांव कांदे. सो कांदो न्ही हांवें उबे चिरून घेतला, 2 घेतला हांवें, तो घालता. सो कांदो न्ही आमकां मातसो लायट ब्रावन जायसर न्ही एका न्ही फ्राय करून घेवया. सो हें पळयात कांदो न्ही मातसो लायट ब्रावन जाल्लो आसा. सो आतां घालता टोमॅटो. सो 2 टोमॅटो हांवें चॉप करून घेतला ते घालता आनी ग्रीन चिली घालता. ही 2 न्ही हांवें अशें लांबसर कट करून घेतला. सो मीठ घालता एज पर द टेस्ट, कित्याक आमी फ्लावर बॉयल करतना मीठ घातलेलें आसा, जस्ट थोडेंशें घालता हांव. सो आतां घालता एक 1/4 टीस्पून हळदीचो पिठो. आतां आमकां न्ही टोमॅटो न्ही मातशें सॉफ्ट जायसर न्ही एका न्ही मातशें कूक करून घेवंक जाय. सो टोमॅटो न्ही हांगा सॉफ्ट जाल्ले आसा. सो आतां घालता हांव चिली पावडर. हांगा एक 1 टीस्पून सुद्दां ना, मातशें कमी आसा, कित्याक हांवें चिली घातला न्ही ताका लागून. मागीर तिखट बी जाल्यार मिरची खावचो ना. सो तुमकां चड तिखट जाय जाल्यार चिली पावडर तुमी चड घालात. सो आतां घालता हांव चिली पावडर जस्ट एक 1/2 टीस्पून आहे. सो आतां घालता 1/2 टीस्पून गरम मसाला. तुमकां जाय जाल्यार न्ही हेज्या जाग्यार न्ही कांदा लसूण मसाला मेळटा, तेय तुमी घालूं शकता. ते बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो आतां घालया आमी फ्लावर. सो बरें हें मिक्स करून घेयात. सो हें पळयात बरें मिक्स जाल्लें आसा आनी हितून आतां उदक बीन कांय घालप ना, कित्याक आतां हें फ्लावर आहा पळय मातशें कूक जाल्लें आसा, की आमी मदीं ताका बॉयल केलें न्ही मातशें. ओके, सो आतां आमकां धांपोवन न्ही एकदम लो फ्लेमीन न्ही एका न्ही एक 3-4 मिनटांनी एका कूक करून घेवंक जाय. उदक घालनाकात आनी मदीं मदीं ताका न्ही लीड ओपन करून न्ही ताका मिक्स करत रावात. ओके, ताका न्ही बरें हांव कूक करून घेता. सो भाजी न्ही हांगा जाल्लें आसा आनी हांवें न्ही उदक बीन कांय एड करूना, जस्ट ताका वाफेरूच ताका हांवें शिजयला. हें पळयात जाल्लें आसा आनी ती मातशें चॅक करून पळयात बरें कूक जाल्लें आसा. सो फायनल घालता हांव कोथमीर. सो बरें एका मिक्स करून घेयात. सो आमची हांगा भाजी रेडी. मुद्दाम तुम्ही हे भाजी ट्राय करा. टिफिनाक बीन ड्राय आहे, काय अशी ग्रेव्ही बीन काय ना, टिफिनाक बीन दिवपाक काय प्रॉब्लेम ना. ओके, सो मागीर हांव करतलें चपाती आनी मम्मीक एक ऑर्डर केल्लें हांवें कपडे बीन साडयो बीन धरपाक असले बॅग ऑर्डर केलेले. हें पळयात. सो तुमकां सांगलेलें न्ही आतां आमी सगळे कपडे बी सगळे ऑर्गनायज करून दवरतात, कित्याक जागो ना, की आतां न्यू मेंबर येवपाचो आहा तेचे कपडे दवरपाक जागो ना. सो हांवें ते ऑर्डर केले. म्हाका पडले 400 रुपीज, 6 येयल्ले. ओके, सो हितून कितें जाता बरें साडयो बीन दवरूंक मेळटा. मागीर हांगासर न्ही एक प्लास्टीक हें आहा दिसता खंयची साडी दवरला.
सो म्हाका हें सव मेळ्ळें. सो मम्मी सांगलें तूं तुजे साडयो बीन न्ही बरें पॅक करून दवर म्हटलें, ताका तुमकां मम्मी करता. सो मम्मी वयता लंडनाक पळय बॅग पॅक करता. सो म्हटलें तुजी कितें साडयो बीन आहा न्ही अशें घाल म्हटलें. पळय तिणें न्ही अशें साडयो बीन न्ही पळय घालून दवरला. सो कितें जाता आतां इतले स्पेस उरता आनी पळय हांगासर न्ही आतां स्पेस जालें पळय ह्या हांगासर न्ही स्पेस जालें पळय तिचे कपडे बी सगळे हांगा दवरले तिणें. आतां हांगाय स्पेस जालें पळय इतले जागो उरले आतां न्हू गे फायदो न्ही. हे बेबीचे कपडे म्हणजे दिल्लेले आनी भयणीन थोडे हाडलेले. सो इतले जागो उरले हांगासर. आतां हांगासर आनी कितें कपडे बी दवरूंक मेळटा. सो मम्मीची साडी बी दवरून जालें हांगासर. आनी तें कितें आं तें बेडशीट न्ही ताका आनीक हाडचें पडटलें. आनीक जाय असलें आनीक जाय पडटलें न्ही तें बेडशीट दवरपाक बीन. आनी जर आनीक ऑर्डर करया. शिवनाथान एक ऑर्डर केला, हांवें आनी एक ऑर्डर केला. सो म्हाजी आनी कबड पळोवपा नाका, कपडे अशे पडटात ते आमी एका वर अशें दवरता न्ही ते कितें आतां आमी पडटा मागीर ते हय शिगमो जाला. तुमी पयलीं आसतले हांव दाखयना तुमी आसतले. सो हांव कितें करता सगळें बरें ऑर्गनायज करता एक दीस व्लॉग करता तुमकां दाखयता. सो ओके. सो आतां कांय ना ऋतूक येवपाचो टायम जालो. चपाती करता जेयता डायरेक्टली तुमकां आनी सांजचें मेळटा. कित्याक खबर आतां ऋतूक येतलो ताका आतां न्हीद घालचें ना हांव. तरी खूब स्टडीज आहा प्रोजेक्ट आहा आनी मंडे सगळें सबमीट करूंक जाय. सो फाल्यां एकूच दीस म्हाका मेळटा. सो आतां सगळें बसून तरी करून घेता हांव. आनी सांजचें आमी थंय वयतलीं न्ही मागीर सांजचो आमचो रातचो फूल डे थंय आसतलो. सो म्हटलें ताका आयज न्हीद घालना बसून ताका प्रोजेक्ट करूंक येता. ओके. सो आतां आनी काय व्लॉग करना हांव डायरेक्टली तुमकां आनी हांव सांजचें मेळटा. ओके चला. सो हांगासर न्ही आमी रेडी जाल्ले आसा आनी हो आसा म्हाजो लूक जे हांवें हें न्ही मुस्तफासून हाडलेलें पणजी. आनी म्हाका खबर ना की मुस्तफा इतले बरे बरे कलेक्शन आसा म्हणून. थंय पळय अशें आसा. ओके इतले शॉर्ट आसा चड शॉर्ट ना. ओके. सो आमी रेडी जाल्ली आसा. शिव ना म्हटलें न्ही आमकां वचोंक मूड येना. शिव आसल्यार न्ही मातशें बरी दिसता. तो ना तो येतलो आमकां व्हरपाक लेट. इवेंट सोंपले हेजे 5:30 आमचे वॉच बंद पडला. 5:30 इवेंट सोंपले पण सगळें सामान काडटा न्ही तर म्हाका येवपाक टायम जातलो. सो आतां ड्रायव्हर येवपाचो आहा. कॉल केला तेणें भायर सरला खंय. सो आमी रेडी जाल्ले आसा. ऋतूक न्हिदली आमी न्हिदलेली मातशे प्रोजेक्ट केले ते बी हाफूच केले प्रोजेक्ट जायत ना माडे मागीर शिव करतलो येवन ताका सांगपाचें. हो आतां उठला तुमकां ऋतुका मेळटा. उठात नालो उठ रे म्हटलें तूं न्हीद म्हटलें आमी वयता म्हटलें. कित्याक ड्रायव्हर येता न्ही व्हरपाक हांवें ताका 6:30 सांगलां कित्याक ट्राफीक आसता. आनी म्हाका तेंचें न्ही स्टार्टींग पळोवंक जाय जे तेंचें स्टार्टींग आसता न्ही म्हणजे ते कपल बी येता अशें भितर ते म्हाका शूट करूंक जाय. ताका लागून हांव मातशें बेगिना वयता. पळोवया कितले बेगिना ते पावता की ट्राफीक बी आहा न्ही ताका लागून. मम्मी आजून रेडी जावंक ना की मम्मी तुमकां मागीर मेळटा. चला. सो पळय हें आसा म्हाजें लूक तुमकां दाखयता. ऋतुकाक दिला हांवें काडपाक आनी आई थंय पळय आई सामकें बेंगलोरचें हें जाला. बेंगलोरसून हाडलेलें न्ही कितें साडी हय आईन हें बेंगलोरसून हाडलेलें. केन्ना शिवून तें ब्लावज आं भयणीन शिवलें खंय ब्लावज दिल्लें तिणें ताका शिवपाक. हें पळय चवथीक गेल्ले न्ही ताका दिल्लेलें शिवपाक. भयण शिवता म्हाजी. हे पळय मम्मी हिरोईन जाला आयज. हय. सो पावली आमी. ओके 7:30 जालीं हांगासरूच. हय. सो हांगा आसा स्टेफीचो हजबंड. हांवें स्टेफी सारको ब्रायट येता हांगासर. सावका सावका तू हाय म्हण मरे. हाय म्हण मरे. हाय चुकती कशी जा. बरी थँक्यू. हडपाक तुका मम्मी मम्मी सॉरी कशी बरी सो बरें आहा. सो अजून न्ही स्टार्ट बीन जावंक ना आनी हांगा सगळे नाल्लाचे झाड पळयात कितले आहा वयर आनी सामकें थंड आहा. हे पळय कोण लोक येवंक ना आमीच पयलीं. हेका पळय आयल्या बरोबर टॉयलेट जालें. हेका सांगलें हांवें घरा करून यो म्हणून. हां कोणाक विचार कोणाक विचारूंक वच. सो आमी मातशें बेगिना कित्याक येयली खबर म्हाका ते स्टार्टींग तुमी ते कपल एंट्री करता पळय म्हाका तो व्हिडियो जाय ताका लागून. सो अजून काय स्टार्ट जावंक ना. सो आतां आमी वयता पानीपुरी अटॅक करपाक. स्टेफीचो हजबंड म्हणपाक लागलो वच आतांच खा मागीर रश आसले मागीर ताका लागून. सो जस्ट पानी अजून काय स्टार्ट जावंक ना हेंचें.
तर म्हटलं मातशें पानीपुरी पोटान गेलें न्ही मातशें बरी दिसतलें. तो हें आसा पानीपुरी स्टॉल. चल रे मरे बरें आसलेलें पानीपुरी. खूब तेंपांनी खालें हांवें. चड खावंक जायना. अरे यो ऋत्विक परत गेलो पानीपुरी खावपाक. ताका तें खूब आवडटा. एकूच खावन येता खावपाक म्हटलें वच म्हटलें ताका तें आवडटा न्ही असं खावं म्हटलें. पळय आतां कितलें रश आहा पळय बरें आमी पयलींच गेल्ली ती. सो आतां न्ही स्टार्ट जाल्लें आसा. तें असो शूट करता हांव आनी सॉंग बी न्ही कॉपीरायट बी येतले. सो हांव न्ही सॉंग्स बी चेंज करतले. ओके gentlemen, and a very warm welcome to each and every one of you. It is the union of two hearts. Gentlemen, you can feast your eyes on the stage. Surprises don't cease tonight. And here they are, Sinead and Stanley in all their glory. Whoa, there you go, Meenakshi goes first. Who's left? From England. Before we toast Sinead and Stanley, I wanted to tell you a few things about Sinead from our childhood. When Sinead was a small child, her favourite words were Makadinu. Give. Your love, support and presence meant a lot to me and Stanley. Thank you so much once again and enjoy your evening. Thank you. Cheers guys. आमची एक युट्यूब फॅमिली येयला. एक मिनट. ओके नाव सांग. सेंड्रा फर्नांडीस. तिजो पूत येयला. जिजस फर्नांडीस. नाव सामकें बेस्ट आहा. एवढे हाय म्हणा. तुमी खंयची? नेरूलच्या येयला. परवरीच्या येयला. ओके गुड गुड. हांव बरी दिसलें वळखलें म्हाका. Leave them. Oh, there he went and Please don't look, look the other way, look the other way. Your presence and your hatred for so long, that is the most Thank you.
सो जालें आमची गिफ्ट बीन दिवन आतां बसला आमी शिव जस्ट आतां भायर सरला खंय परवरीच्यान मागीर येयली की आमी वयतली मागीर टायम जालो 10:30 आनी इतले थंडी खाता सांगू तुमकां खूब आमकां न्ही घराच्या भितर न्ही इतलें कळना थंडी पण हांगासर न्ही हांव सॉलिड थंडी सांगपा लागला केन्ना घरा वयता जाल्यार म्हाका इतले थंडी पण बरें एन्जॉय केलें शिव आतां येयलो हाय चल नो प्रॉब्लम तोरी पण येयला तो पण येईल तो आजे आनी मागीर वचपाचें तूं गेला जेवपाक जेना म्हणटालो तो घेवन गेलो स्टेफीचो हजबंड घेवन गेला तो जेयलो की आमी भायर सरतले रिती सामको बिजी आहा इल्लेशे जेयला आनी नाचता हांगासर आयकात ना घामरे बुडला चला आता वयता आमी घरा आणि हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर आई थंडी खाता खंय हाय बाय गे बाय I love you friends. Please you comment and subscribe to my channel. चला बाय सो बर्थडे असा विश करता आयज ना बर्थडे काल आसलो आणि काल न्ही आमी काय व्लॉग घालूंक ना सो कालचो ओके सो बिलेटेड हॅपी बर्थडे अल्विरा अफोन्सो विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवा तुझे हेल्थ बरें दवर आमी देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे अल्विरा सो आनी एक आसा आराध्य अशेंच नांव म्हाज्या इफ प्रोनावंस करतना सॉरी म्हणटा सो नाव आसा आराध्य बी लेटेड हॅपी बर्थडे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवा तुझे हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे आराध्य एंड अल्विरा Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come. Happy birthday. चला बाय Bye.